बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो सर्गीच्या बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या तुका अर्गा महिमा आणि दिनवास दिता बापा. हे आयच्या दिसा पासत हे वेळा पासत दर एक भाव भयणी पासत जी हाजी जाल्यान जी जावची आसा सगळ्यां पासत बापा तुका आर्गां दिता. कित्याक आमी सगळीं तुजी रचना बापा आनी तुका जाय बापा आमकां सगल्यांक सोत कोडोन येयल्लें कित्याक सोतूच आमकां स्वतंत्र कोता बापा. बापा आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा पासत संवसाराचो बापा तुवें इतलो मोग केलो तुज्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो बापा आमकां सासनीक जिवीत मेळचे खातीर. हे सासनीक जिवीत आमी जिवंक बापा ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां हें मेळूंक बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक धाडलो. आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता बापा. आमी आर्गां दिता ह्या तुज्या उतरा पासत जो उजवाड आमच्या पावलांचो आनी दिवो आमचे वाटेचो तुजे वाटेन आमकां चलयता बापा. तुजें उतर हे आमकां आदार कोता आमकां बोलिश्ट कोता आमकां घोटायन भोंवता. हे उतर आमकां आदार कोता आमचे मनाची नवसोरणी करूंक बापा आनी तुका जाय तें जिवीत आमी जिवंक बापा. तशेंच बापा ह्या वेळार भाव विन्संट आमकां शिकोवन दितलो ती तुजी शिकोवन बापा. एक एक उतर तो उलयता तें जावं ती फकत तुजेंच उतर कित्याक बापा तुका खबर आहा आमकां सगल्यांक कित कित गरज ती फकत तूं जाणा आनी आमकां आमकां तूं तें उतर दिता. आमी आमी ते आमच्या जिवितांत आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक बापा. तुका जाय तें जिवीत जिवंक बापा आमकां आदार कर आनी आमी ह्या मोनाची नवसोरणी करून आमी तुज्या राज्यांत बरी फोडां तोखता तसली फोडां हाडूंक तूं पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Jesu carga. Amen. जेजू कारगा. Amen. Praise God. पण हे हा कवायक प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. Praise God. Jesu carga. ब्रदर तू किती तू तू तुका किती हा असं सांग ब्रदर. प्रेज गॉड. Kiran Bhai Fatima, what is it? टेस्टमनी ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक यू कोणाक गोवायकी जीसस. ना दिवपाक आयज? आयज कोण गोवायकी दिना? आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा म्हाका दिसता. जनीना कितें म्हणटा? Yes, brother. जेजू carga. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटस कितें तरी चलता आमच्या जिवितांत. आमी कालच्या सुमरान कितें आयकताले हांव की ह्या नव्या वर्सान आमी कितें बदलाव करपाचो आहा, कशे भाशेन आमी आमची बदलाव करूंक जाय, कोणें तरी ताजेर नियाळ करून आतां तें आमी आमचें जिवीत सारपाक चालू केलां. आयज जाणें भाव म्हज्या भयणीनो हांव गेल्लो सांगे. तुमी होकरा सांगे खंय आहा तें? सांगे Wait. South Goa. हय ब्रदर. साउथ गोवा. म्हणटच कोणाक एक फॅमिलीक मेळोंक जाय आसलो कावन्सिलींग करपाक. गोरकार बायल ती कुवेत आसताली सुमार कितलीं वर्सां 28 वर्सां पूण सुमार 1 वर्स जालें गोरकार गोंयांत येतकूच फकत थोड्या दिसांक येयल्ली. तो पडलो आनी तकलेक ताका मार लागलो आनी ताका वसोंक जायना जालें आनी 6 म्हयने उरलो. तेजे उपरांत ताजो विजा कॅन्सल जालो. आतां ती गोंयांच आहा आख्खें वरस आनी शेकी ह्या डिसेंबराक 31 तारखेर पोत्तून पडलो. मातसो बरो जालो. आतां तकलेक मार लागत क्लॉट जालें
आनी तो आतां हॉस्पिटलान आसलो आनी मागीर मदल्यान तिजे बायलेक इतलें टेन्शन जालें की तांकां वचोंक जायना म्हणून तिजी डायबिटीज वाडली आनी तिजो पांयूय कातरलो. ह्या वर्सान 2024 कितें घडलें त्या फॅमिलीन म्हणून पूत आनी धूव हा जी जल्मली सुमार 16 वर्सां काजार जातकच आनी ती व्हडली मिलाक. म्हणजे आतां चेडो जावन आसा 23 वर्सांचो आनी धूव जावन आसा सुमार 15 वर्सांचें. आनी पुतान आतां ग्रॅज्युएशन करून ती आतां घराच आहात कित्याक जें घडलें तांच्या पाय बरोबर ती आतां कुवेट वचपाचें आसलें. आख्खें वर्स अशें पिड्यार जालें आनी हांव थंयसर गेल्लो आयज तांकां मेळपाक आनी ताणें आनीक सुमार 3-4 लोकांक आपयलें, देवाचें उतर शिकयलें आनी भाव भयणीनो जाणें कितें घडलें तें. गोरकार बाजेंतलो उठलो, उबो जालो, चलोंक लागलो आदार घेवन. जो बाजेरूच आसलेलो तो. मागीर पुताक त्रास जाल्ले कितें हाताचे ताका पेकोणी मेळ्ळी आनी 3-4 लोक आसलो तांकां पेकोणी मेळ्ळी. ती बायलेक जे पांय कातरला तिका शांती मेळ्ळी. धूव आतां इतली आपल्या पांय कोडे एकदम लागीं आसली. ती जोयन आसली. आयज तिजी रूच परतून आयली, बरी जेवली. तिका पोटान कितें जातालें तें सगळें पयस जालें. फॅमिलीन तें उतर आयकोन तांकां त्या फॅमिलीक शांती मेळ्ळी. आनी खूब लोक त्या फॅमिलीक आपयतालो आनी म्हणटालो तुमी त्या घरान रावूं नाकात, तुमच्या घरांत आनी कितें देंवचार आहा. आयज त्याच घरान पवित्र आत्म्यान खूब मिलाग्री केल्यो. म्हणजे हांव सांगतालो तांकां तुमच्या घरान कांय देंवचार ना, देंवचार आहलो जाल्यार मिलाग्री जावच्यो नासल्यो. म्हणटच ह्यो सगळ्यो खबरो ज्यो आयकतात आनी तुमची तकली पिड्यार जाल्या ती सगळें सोडात. कित्याक तुमच्या घरांत आयज पवित्र आत्मो येयला, तुमच्या घोराब्यान जेजू हा. फकत देवाचेर चोत्राय धरात, उतराचेर चोत्राय आनी ती आतां खरेपणी निच्यो गेला की देवाचें उतर आयकतली म्हणून. आनी खरेपणी तांचो समज कित्याक ती नोको, ती फकत धर्मान बुडल्यान. मागणें करपाचें, तेर्स करपाचो, हें करपाचें, लादाय करपाचें, आल्तार घालपाचो, फुलां घालपाचीं, वाती पेटोवपाचीं, हें सगळें तांचें जिवीत आसलें धर्माचें. पूण आयज तांकां सत कळ्ळें आनी ती आतां आयज सुमार अर्दें वर पयलीं हांव परतून येयलां. सकाळीं गेलो सुमार 2 वरां लागतात बास्तोरांतल्यान. मागीर आनी आख्खी 4-5 वरां थंयसर काडलीं आनी समज 3:30-4 सुटलो ते 6 सुमार पावलो. ट्रॅफिक घेवन तो 6:30 पावणी 7 पावलो. पूण कितें जाणें भाव भयणीनो, जें त्या फॅमिली बरोबर घडलें दुसऱ्या कडेन ज्यो लोक थंयसर येयल्लो तांकां घडलें, खरेपणी पवित्र आत्म्यान देवाच्या उतरान स्वतान तांकां स्वतंत्र केलीं. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. Praise God. जेजू कारगां. जेजू. आनी काल हांव आनीक फॅमिली कडेन गेल्लो पोंबुर्पा. बायल जावन आसा फिलिपिनो आनी गोरकार गोंयकार जावन आसा. आनी सुमार 25-26 वर्सां पयलीं तांचें काजार जालें. तीय कुवेट आसली. ताका ती फिलिपिनो बायल मेवली, कुवेट मेवली. एका वर्सान ती काजार जाली फिलिपिन्स आनी एका वर्सान ते भुरगें जालें फिलिपिन्स. मागीर तो गोरकार गेलो कुवेठान आनी तांकां गोंय हाडली. आनी ती बायल जी फिलिपिनो आसा तिका परतून फिलिपिन्स वचपाक चान्स मेळोना कित्याक गोरकार कुवेट आसतालो. कुवेटाचो येतकूच तो आतां तिका मेळटालो आनी तो म्हणटालो आनी हांव फिलिपिन्स तुका खंय वता. आनी ती आपल्या पांय पळोवंक सोदताली, भाव भयणांक पळोवंक सोदताली. आनी 26 वर्सां ती तिच्या फॅमिलीक पळोवपाक पावूंक ना. आनी ती रडटाली आनी खूब दुखेन आसताली. आनी तिका 4 म्हयन्या पयलीं स्ट्रोक जालो. आनी ती आतां बाजेर आहा. चिंतून रडटाली. काल मेवतकच रडटाली. आनी शेकी भाव भयणीनो, त्या गोरकाराक सांगलें पळय तिका आपल्या पांय पळोवंक जाय. पांय मेलो. ह्या 26 वर्सांनी पांय पयलो मेलो, मांयूय मेली. एक भयण मेली, एक भाव मेलो. आनी तिच्यान उलोवंक जायना कित्याक तांकां वॉट्सॅप ना. म्हाका दिसता तांची फामील हांचे बरोबर आतां गोंयकारा बरोबर भायल्यान काजार जाल्या म्हणून ती रागार जाल्या म्हणून ती तिचे बरोबर त्रास करूं. आनी ती आतां चिंताली की हांव एकसुरी आहा.
तर सांगलें एकसुरी कशी आसतली तुजे कडेन जेजू हा तुजो गोरकार हा तुजी धूव आतां 24 वर्सांची जाल्या आमचे भाशेन कितें ती फिलिपिनो भाशेन दिसता पूण उलयता आमची भास काय बरी एक वरस आसतना ती गोंयांत आसली हांगा व्हड जाल्या ती दिसता फिलिपिनो पण उलयता काय बरी आमची भास उलयता हांगा शिकल्या आनी शेकी उतर शिकून ती बायल एकदम शांतीन जाली बरी चलोंक लागूंक ना कित्याक आजून पासून ती फ्राग हा पूण तिचे भितर शांती मेळ्ळी ती देवाचें उतर म्हणीत आसली तिका खूब उतरांची सजमणी दिली आनी हांव सजमतां की आनी एक पाटी वचत जाल्यार खूब खूब पेखोणी तिका मेळटली म्हणून खूब पाटी म्हणून फकत एक पाटी उतर दिलें मनाची नडसडणी जायना कित्याक आमी धर्मान जायना. पडल्या हम्म. आमी आमच्या भावना मध्ये आमी जियेता कोण उतर दिलें उतराची सजमणी दिली आनी खूब घोडलें म्हणटच ह्या सुमनान खूब खूब पाटी खूब लोकांक कळ्ळें एक पाटी कालांगूट गेल्लो थिंचुरी ह्या सुमनान खूब खूब लोकांक मेळ्ळा हांव आनी जे पुवीत आत्मो कोत्ता ह्या दिसांनी ह्या निमाण्या काळार खूब वस्तू घडटात हांवें तुमकां सांगलें की ह्या निमाण्या काळार आमी 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 तें उतर पाळूंक जाय आनी जितल्या लोकांक आमच्यान देवाचें उतर दिवंक जाता कोणाक शिकोवंक जाता आमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक आमच्यान दिवंक जाता आमी दिवंक जाय ह्या निमाण्या काळार म्हज्या भावयन आमी हें दुखतालें हांवें देवाचें उतर घेतलें म्हजी पेखणी मेळ्ळी ह्यो आतां गोवायकी सोडया कोणाक आमी मेळ्ळ्या कोणाक आमी जेजू दिला कशे भाशेन तांचें जिवीत बदललें ह्यो गोवायकी दिवपाक आमी येवया नातर आमचे पेखणी कितें म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी म्हाका पेखणी मेळ्ळी म्हाका बारीक बारीक ऑकल मेळ्ळी म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट ह्योच गोवायकी घेवन आमकां कसलोच फायदो ना आमकां जाय निमाण्या काळार वचोन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाची जेजू कारगांव जेजू कारगांव. जेजू कारगांव जेजू म्हणटच कारगांव. कोण हा म्हज्या भयणीनो जी ह्या दिसांनी वावर कोत्तात देवाचें उतर परगट करतात दुसऱ्यांक दितात दुसऱ्याचें जिवीत बदलता ह्या एक सुमनान आमी कालच्या सुमनान हीच खबर कोत्ताली हांव आमी खरेपणी ह्या बुधवाराच्या देवाचें उतर आयकूंक येता जाल्यार आमी आमच्या कानार कितें तरी पडटा होय की ना ओय ब्रदर. म्हणटच आमी कितें करता ह्या सुमनान कसल्यो गोवायकी आहा आमकां नातर आमी गेलीं कामाक आयलें जेवण केलें रांदलें पॅकेट केलें पोत्तून गेलीं आयतार येयलो सोमार कोमेस जालो सुमान नवो कोमेस जालो आयले आमी उतर शिकपाक ह्या सुमनान आमी देवाच्या राज्यान कितें केलां आमकां कोण आमकां गोवायकी आहा सांगपाक कोण तरी आसतलो म्हाका दिसता कितें तरी आमच्या जिवितान घडलां कितें तरी आमी तोखतात तसलीं फळां दिल्या कोण हा जेजू कारगांव जेजू कारगांव काल न्हू ब्रदर म्हाका कोणी सांगलें की ब्रदर एलिस्टन आनी तेगे डॅडी कोणागे आख्या वर्ड ऑफ गॉड दिवपा वयतल म्हणून आनी हांवें भयणी एक पावटी सांगलोलें वयलो तेंगेरूच तेंचेच फॅमिलीगेर देवाचें उतर दिवपाक गेल त्या वर्सा जायते लोक एकठांय जालोलो आनी एक पावटी एक भयणी गेलोच भाव आनी तेजी बायल आनी तेजी फॅमिलीच एकठांय जाली काल आनी हांव मागीर म्हाका कळलो तशें हांव बेगीन मातशें भायर सरलें 5 सुमार आनी जेजू म्हाका पावय म्हणलें तेंगे घरा कडेन हे उतरा कडेन आनी तूं म्हणलें अजापां आनी करून दाखयतलो कित्याक जंय खरें उतर ना थंय खरो देव दाखयता आपली उतराची समजणी आनी कितें तें तर हो भुरगो ब्रदर एलिस्टन आनी तेगे डॅडीन थिंगा उतर कॉमेस केलें दिवपा आनी ह्या भयणीचे भावाक दोनूय हात सामके दुखताले तो परदेसांसून येयलोलो खूब बरो ना जायन हात तेजे सारके दुखताले दोनूय हात काल तेका देवाच्या उतराची सामकी समजणी मेळ्ळल्या उपरांत आनी पयलीं जायती फावटी रेतीरांनी वयतालो मागीर तो भायर गेलो तेसो म्हणटा बंद जालो कामां वचपाक रेतीरां एटेंड करपाचो पूण काल जेन्ना
पवित्र आत्म्या वरवीं तेन्ना तेका शिकोवणेची समजणी मेळ्ळी आनी हरेक उतर कितें तें तेका कळ्ळें ते वखदार तेजी पळय हाती ती दूख जाताली पळय ती सोमतीच बंद जाली आनी घसघशीत रडों लागलो तशेंच मागीर तेका आनी बरो उगत देवाची समजणी मेळ्ळ्या उपरांत तो इतलो खुशाल की देवा कडेन कितें करूं जायना काय म्हणून इतलो देव बरो इतली समजणी पवित्र आत्म्यान काल त्या कुटुंबान दिली आनी जायत जाणां मागीर तेगलीच फॅमिली चडशी आहलोली दुसरी कोणा पयलो ती फकत दोग जाण गेली आनी हांव एक गेल थिंगा 6:30 सुमार 6:30 आनी खरेंच हे पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या कुटुंबान खरीच देवाची ओळख मेळ्ळी आनी तांकां एक खुशालकाय भोगली पवित्र पुस्तक कितें तें फकत ती लोक चडशी ट्रेडिशनानू आसताली पूण जेन्ना तांकां कळ्ळें पवित्र पुस्तक जेजू आनी पवित्र उतर कोण ते समजणी मेळ्ळ्या उपरांत ते सगळीं खुशाल जाली त्या वखदार आर्कांची चूक प्रेज गॉड Praise God. Jesu Karga. Thank you, Jesus. Brother, praise God. Pepe na mama Sia na mama mama Pepe Seko na mama Jesu Karga, brother. Praise God. जेजू कारगा म्हणटस कोण हा आमची बाय मारिया हा गोंजालीस फ्रॉम अहमदाबाद बाय मारिया खंय हाय तूं Bless, brother, bless. जेजू कारगा Jesus. खूप दिसांनी आमची भाशेक येयली आयज क्लासीक येयली कितें हा तुका आमकां कितें सांगपाक हा No, brother. कांय जायना तिचो अहमदाबाद Ahmedabad, जात आसूं. म्हाका दिसता खूप सुबेज वर्ड ऑफ गॉड आहा हिंगा सगळे ग्रुप जाल्या सुबेज चड जाल्यार वय सगळीं प्रिचिंग करूंक येतात ग्रुप आसतात शेअर ऑफ वर्ड ऑफ येतात व्हेरी गुड म्हणजे बरी वय खबर न्ही ब्रदर खूप लोक शिकवतात वय ब्रदर आमचे ब्रदर जॉन्सनाचे हितून थान वचोन खूप जाणां ब्रदर वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर जॉन्सनाच्या हितून वचोन ग्रुपान आमी हांगा आहले न्हू गुजराताक बी आहले न्हू आफ्टर देन थोड्यांनी डिसायबलशीप केल्यात तितून थान खूप लोक ब्रदर वर्ड ऑफ गॉड शेअरिंग बा करतात ग्रुप बा आसात ओके म्हाका चान्स मेळलो तेन्ना हांव शेअर करता हांव सिंपल लोकांक धाकट्या मनशांक समजो वर्ड ऑफ गॉडान आता जेजू कारगा व्हेरी नाईस आनी तुजें टिचींग आयकोर बाले म्हणटकूच हांव मागीर फॉरवर्ड करता म्हणटा आयक पळय कशें आहा अशें धाडटा मागीर तांकां आयक सांगता मागीर हांव पयलीं हांव म्हज्या फॅमिलीन घरकाराक सांगता म्हजे चेडूं तर पळयता तुजे व्हिडिओ ते आतां खूब लायकींग करता तुजे ते नोट बी बरयता ते म्हणटा तुजें टिचींग एकदम सिंपल अंडरस्टँडींग हा फास्टर लॉट ऑफ चेंजीस जाता दरवय आनी आमचे नेबरी आहा आमी कितें हांवें आयकलें म्हणटा तेका सांगता तेणें कितें आयकलें म्हणटा म्हाका सांगता पण जितलें देवाचें उतर आमी परगट करता तें आमीच
आमीच तें उतर पाळटा जाल्यार तें सांगपाकूय सोंपें जाता आनी एकदम सिंपल जाता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सगल्यांक सोजमणी मेळपाक गरजेची. वय ब्रदर. पळय देवाचें उतर परगट करूंक जाय जाल्यार आमी चड करून तें उतर पाळून आमीच तें पाळून तेन्नाच की आमच्यान तें तें परगट करूंक जाता. नातर कितें जाता वाचूंक समजा जाता वय तें आमी पळय पवित्र पुस्तकांत जें उतर बरयलां तें आमी काडीत जाल्यार तें उतर आमी घेत जाल्यार आनी तेज्या उपरांत आमी तें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तीच सोजमणी आमी दीत जाल्यार जो कोण आयकता मागीर तांकां वाज येतली. कित्याक जाणां ते म्हणटले हें सगळें जें आमी बरयलां तें बरें आहा. लूक कितें म्हणटा, मार्कू कितें म्हणटा, मातू कितें म्हणटा, कोरिंथकारांक कितें म्हणटा, तेसलोनिकार कितें म्हणटा, हें सगळें बरें आहा. पूण हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय जाल्यार आमी तें आमच्या जिवितांत पाळलें आमी करपाक एकदम गरजेचें. आमेन. कित्याक आमच्या जिवितांत तें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमी करिना जाल्यार आमच्यान सगल्यांक शर्माव दिवंक जाता. हें देवाचें पुस्तक अशें म्हणटा, उतर अहें म्हणटा, अहें आमी करूंक जाय, तहें आमी करूंक जाय. पूण आमीच केल्लें उतर पयलें गरजेचें. वय ब्रदर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वय ब्रदर. वय. It is important for us to be doers of the word first before we can proclaim the word. येस ब्रदर. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. देवाचें उतर समजा कोणाक प्रिचींग करूंक जाय, प्रिचींग एकदम सोंपें. प्रिचींग एकदम सोंपें. कितें टॉपीक काडलो, हांगासरलें काडलें, थंयसरलें काडलें, नोट बरयलें, सांगलें, बरे भाशेन लोक म्हणटा अरे बरो जालें प्रिचींग. पूण तें ताचें एनॉयंटींग ना जाल्यार पवित्र आत्म्यान तुका तें शिकोवंक ना जाल्यार तें उतर शिकयलेलें तुवें पाळूंक ना जाल्यार आनी तें उतर तुवें परगट केलें पाळिनासतना जो कोण उतर आयकता ताकाय उतर नाका, ताकाय फायदो जायना. बिश्टें एक काणी खंय आयकतात, आपलें काम करिता, एके वाटेन उतर चलता आनी ताचो कसलोच फायदो मेळना. पूण आमी खरेपणी तें उतर आयकता जाल्यार खरेपणी त्या उतराक आमी खरेपणी ताचो वालोर दिवंक जाय. देवाचें उतर, देवाचें उतर जावन आसा जेजूक आमी वालोर दित जाल्यार जो वालोर ताकाच दिवंक जाय. तें उतर आमी जें आयकता तें आमी पाळीत जाल्यार आमचें जिवीत बदलतलें. आमी आमेन. जेजूक आमी परतून जेन्ना येतलो ताका आमी ती तयारीन आमी तयारी करून आसतले ताका येवकार दिवपाक. नातर कितें जातलें ही आमची सोय जातली धर्माची. मातशें उतर आयक, मातशें इल्लें मागणें कर, मातशें इल्लें तेज कर, इल्लें मिसाक वच, हें नोवेनां कर, ही लादां ही कर, हें आमचें सदांकाळ आसतलें. पूण धर्म सोडून आमचो संबंद जेजूशी उतर पाळून घट जायत जाल्यार पयली वस्त आमचें जिवीत बदलतलें. सारकें? नाही, वय ब्रदर. वय आमचें ब्रदर. आमी एक सासणीत जिवीत जिवंक पावतले हांव. कित्याक जो कोण उतर आयकता पूण तें उतर पाळिना, जो कोण उतर परगट करता पूण जें परगट करता तोच करिना, तो दोंगे भाशेन जियेता. तो समज हांव देवाचें उतर पाळटा, हांव देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर हें करता तें, पूण हांवूच तें करिना जाल्यार म्हाका कसलो फायदो? म्हाका कसलो फायदो? हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर घालूंक सोदतां. पयली चीट कोरेंतकारांक हांव विसवोर 9 वोड 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. आमच्यान घालूंक जाता तो स्क्रिप्चर घालूंक जाता? ओय येस. या पळय कितें सान पावलो कितें म्हणटा तो. पळयात कितें म्हणटा तो. देवाच्या देवाच्या राज्याचें दायज कोट्या मनशांक मेळचें ना 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 म्हूण नकळो पयली तूं चीट ना 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 फातिमा कोरेंतकारांक पयली चीट कोरेंत विस्फोर 9 वोड 9 27. ओके ब्रदर 1 Corinthians 9 But I 27. punish my body and enslave it so that
after proclaiming to others, I myself should not be disqualified. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान पोरगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलेलो जायना जावंक म्हजी कूड दोंडवून गुलामा वरी तिका हांव दोमावून दवरतां. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटकच पावलो कितें म्हणटा तो म्हणटा हांवें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परवड केल्या जाल्यार तांकां उतराची सजमणी दिल्या जाल्यार सगळें जें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां तें हांवें परवड केलां जाल्यार पूण त्या उपरांत हांवेंच तें उतर पाडूंक ना आनी हांवूच आतां खाला पडटा जाल्यार म्हाका कसलो फायदो? ना कसलोच फायदो ना. म्हाका कसलो फायदो? बस तूं मोजा मार. जे संवसाराच्यो वस्तू तुका सांगता करपाक जे पातोक ह्या संवसारान हा तुका आपलें जिवितांत म्हणजे लोक कितें समजता हांव कोणाचे चोरीत जाल्यार कितें वायट करीत जाल्यार तेन्ना पातोक. पूण भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता आमकां पवित्र आत्मो मेळटा आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. होय की ना? Hey, brother. कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणजे देवा वचेर आमकां एक जबाबदारी आसता. We are accountable to God. We are responsible to God. म्हणटच तो म्हणटा बरें आहा हांव देवाचें उतर शुभवर्तमान परगट करता. हे दुसऱ्या शुभवर्तमान परगट केल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलेलो जायना जावंक. देवाची शिक्षा पडलेलो जायना जावंक. हाचो अर्थ कितें? डिस्क्वॉलिफायड. ओय ब्रदर. डिस्क्वॉलिफाय. कितले पाटी आमी सगळो आमी खूब लोकांक आयकलां देवाचें उतर परगट करतात. खूब लोक तुमी आयकलां खूब लोक परगट करतात. खूब लोक परगट करीत आयला. पूण भाव भयणीनो फकत देवाचें उतर परगट केलें देवान तुज्या हाता वरवीं खूब अजापां दाखयलीं पूण तुवें तें उतर पाडूंक नाय जाल्यार कसलो फायदो? तुवें परगट केलें म्हणून तुका फायदो जातलो? ना. तुज्या वरवीं देवान लोकांक पेकोणी दिली आनी अजापां केलीं तुका फायदो मेळटलो? ना. ना. केन्नाच मेळचो ना. कित्याक म्हाका तें उतर पाडूंक हांवें तें उतर करूंक एकदम गरजेचें. आय नीड टू बी अ डूअर ऑफ द वर्ड. तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर घालता. हाचेरूच कित्याक हे वेळार पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगूंक सोदता. पळय हांव तुमकां हांव कितें तयारी करिना शिकोवपाक. जेन्ना आमची वय हांव कितें शिकोवंक सोदतालो तें मागीर सांगतलो पूण ह्या वेळार पवित्र आत्मा कितें सांगता तें हांव तुमकां स्क्रिप्चर म्हज्या मनान येता तुमकां सांगता. मातुवाचो 7वो विसवोर वड 21 ते 23 पर्यंत वाचुया. मातुवाचो 7वो विसवोर 21 ते 23 पर्यंत वाचुया. म्हाका सोमिया कितें म्हणटा? सोमिया म्हाका सोमिया सोमिया म्हणटात ती सोगलींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोरची नात पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोरतेली. तो दीस येतूच सोबार जाणां म्हाका म्हणटेली सोमिया सोमिया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिल्ली खोट सोरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक नात. Praise God. Praise God. Hallelujah. कितें दिसता तुमकां म्हज्या भयणीनो? पळय ती आतां जेजूक निमाण्या काळार जेन्ना परतून येतलो ती जेजूक सांगतात तुज्या नांवान आमी देवाचें तुजें उतर परगट केलें
आम्ही देंवचार काढले, आम्ही ओजाबां केली, विस्मितां केली, आणि त्या वेळार जेजू तांकां कितें म्हणटा? कितें म्हणटा म्हज्या भयणीनो? तो त्याच्या तोंडार मारतान म्हणटा, खोटेपण करतल्यानो मुजेशी कोडसोरात. कित्याक? कितें म्हणटा कित्याक हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. म्हणजे संदेश, देवाचो संदेश तांणी परगट केलो. जेजूच्या नांवान ओजाबान विस्मितां केली, लोकांक पेकोणी दिली, देंवचार काढले जेजूच्या नांवान, आनी हे सगळें केल्या उपरांत जेजू तांकां कितें म्हणटा? खोटेपण करतल्यानो मुजे सरशी कोडसोरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. तुम्ही समजलेत म्हज्या भयणीनो जेजू कितें सांगूंक सोदता तें हांगा? बिश्टें उतर परगट केलें. खूब लोक, ज्या भाशेन आमचे बाय मारियान सांगलें, अहमदाबाद म्हणटा खूब लोक उतर परगट करता, खूब लोक ग्रुप सुरवात जाल्या. बरें आहा, आतां फॅशन जालां उतर परगट करपाचें. म्हणटच जेन्ना तूं परगट कोत्ताय म्हणजे कोण तरी आयकतलो तूं परगट कोत्ताय तें, सारकें न्हय? वय जेन्ना कोण उतर परगट कोत्ता म्हणजे तूं परगट कोत्ताय जाल्यार कोण तरी आयकता, वय की ना? वय होय ब्रदर. म्हणटच कोण आयकता जाल्यार तें बरें आहा. तूं उतर परगट कोत्ताय जाल्यार ती आयकता जाल्यार तांकां फायदो आहा ती उतर कोत्ता जाल्यार. पूण तूं जो परगट कोत्ताय तें उतर तूंच पाळी नाय जाल्यार कितें फायदो? ना, काय ना. कांयच त्या फायदो ना. लोकांक जेजू म्हणटा, खोटेपण करतल्यानो तुमकां हांव केन्नाच ओळखूंक ना. म्हणजे तो एकदां तांकां ओळखूं नासलो आनी ताचे उपरांत ओळखूंक बंद केलें अशें न्हय. तो तांकां केन्नाच ओळखूंक ना. पूण ताच्या नांवान, जेजूच्या नांवान विस्मितां केली, ओजाबां केली, पेकोणी केल्यो, देंवचार काडले जेजूचें नांव घेवन. पूण जेजू तांकां केन्नाच ओळखूंक ना. तुम्ही समजलें हांव कितें सांगूंक सोदता म्हज्या भयणीनो? वय ब्रदर, आमी डुअर त्या वर्डाचे जायना जाल्यार हाव कॅन. देवान एका गाढवाक यूज केलो. ही यूज्ड अ डॉंकी टू स्पीक टू द प्रॉफेट बालाम म्हणून एक प्रवादी आसलो. बालाम. आणि तो भाशेन तो प्रवादी आसलो, देव ताचे वरवीं उलयतालो. पूण एक वेळ पावलो की तो आतां इतलो घमंड जालो की तो आतां सजमलो दुडू घेवन लोक ताका भायले लोक इस्रायलचे पोरच्याचे दुडू दिवंक येयल्ले इस्रायली पोरचेचे आड उलोवपाक. म्हणजे एक प्रॉफेट जावन ताच्या इस्रायल पोरचेचे आड एक प्रॉफेसी दिवपाक तो पयशे घडपाक येतालो. त्या वेळार एक डॉंकी, एक गाढव आयलें आनी गाढवा वरवीं देवान त्या गाढवाक यूज केलो ह्या प्रवाद्या कडेन उलोवपाक. पूण हांव विचारता तुमकां, त्या गाढवाक यूज केलो जाल्यार ताच्या गाढवा वरवीं त्या प्रवादी कडेन उलयलो जाल्यार ताका मातशी सजमणी दिवंक तुमकां दिसता देवान गाढवाक यूज केलो म्हणून गाढवा आतां स्वर्गार वेतले? ना. Will the donkey go to heaven? नो ब्रदर. हांव विचारता तुमकां, will the donkey go to heaven? नो. नो ब्रदर. म्हणटा देवान कोणाकूच यूज करूंक जाता आपलें काम करपाक. पूण जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तोच जेजूक ओंकता. आमेन. आमेन. खूब पाटी आमी समजता, तो उतर परगट कोत्ता, तो उतर शिकयता, तो ताचे वरवीं देव इतली ओजावां करता. पूण भाव भयणीनो, ताचे वरवीं खूब वस्तू जातात, तिचे वरवीं खूब वस्तू जावंक शकता. कित्याक ती उतर परगट कोत्ता. पूण तें उतर जें परगट कोत्ता तें पाळटात काय? जाल्यार उतर परगटूय करीत जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? हांव तुका ओको पासून ना. आय डोंट इवन नो यू. हांव तुका ओको पासून ना, हांव तुका केन्नाच वळखूंक ना.
आणि तुवें कितें केलें सगळं आख्खें जिवीतभर देवाचें उतर परगट केलें पूण तूं महिमा कोणाक मेळ्ळी तुका मेळ्ळी जेजूक मेळोंक ना जेजूक आर्गां म्हणटच म्हज्या भयणीनो फकत उतर परगट केलें आनी शिकवण दिली आनी सगळ्यांनी म्हणलें बरी शिकवण मेळ्ळी बरें आहा तांकां फायदो मेळ्ळो बरें आहा पूण पावलो कितें म्हणटा पयलीं चीट करीतकारांक 20:9 आमी पयलीं स्क्रिप्चर घाल्ली हाचे पयलीं चीट करीतकारांक 20:9 तो कितें म्हणटा देवाचें उतर परगट करून म्हाका डिस्क्वॉलिफाय जावपाक नाका परतून वाचुया मातशी उपकार करून वाचुया येस ब्रदर दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जावंक म्हजी कूड दोंडवून गुलामा वरी तिका हांव दोमावून दवरतां हाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो तुमी जाण पावलू कशे भाशेन शिकयतालो तो कशे भाशेन ताणें ही सगल्यो चिट्यो कोरिंथकारांक एफेसकारांक थेसलोनिकारांक फिलिपकारांक ताचे उपरांत कोलोसकारांक ह्यो सगल्यो चिटी बरयल्यो देवान ताका कितली जाणवाय दिली कितले भाशेन देव ताका वापरतालो देवाचें उतर परगट करपाक आनी हो जो देवा बरोबर एक आपोस्त आसलो देवाचें उतर परगट करतालो अजबा मिलादी तो कितें बरयता तो म्हणटा दुसऱ्यांक शुवर्तमान परगटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जांक म्हजी कूड दोणवणून गुलामा वरवीं तिका हांव दोमावून दवरता हाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो हाचो अर्थ की तो म्हणटा ही म्हजी कूड जी आसा कूड म्हणल्यार इट्स माय फ्लेश कूड फकत आमचे मांस आनी रगत न्हय आमची कूड म्हणल्यार आमची कूड कितें म्हणटा समजा आतां म्हाका कितें करूंक जाय आनी देव म्हणटा तें करनाका हांव कितें सांगता तें कर पूण तूं कितें म्हणटाय सायबा तूं सांग तें म्हाका पडला हांव देवाचें उतर आयकता हांव इगर्जेक वता हांव उतर परगट करना पूण तें उतर तूं जें करूंक सोदताय म्हाका हांव करचो ना म्हाका जाय कितें करपाक तें हांव करतलों तो मनीस देवाचें उतर परगट करता पूण जेन्ना पवित्र आत्मा ताका कितें सांगता तो कितें सांगता पवित्र आत्म्याक तें म्हाका करपाक सांगना हांव म्हाका बेल मेळत जाल्यार हांव करता पूण आतां म्हाका म्हजें काम कितें करूंक जाय तें हांव पयलें करता तो म्हणटा ना जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता हांव करतलों तें हें म्हजें दुसरें काम आहा तें म्हजें जेवपाचें आहा म्हजे कुडीक म्हाका न्हीद जाय आतां हांव न्हीद घेवचो ना हांव न्हीद काडचो ना हांव आतां जें तुवें म्हाका सांगलें तें करतलों आतां पळयात म्हजे भयणीनो हांव आयज 160 किलोमीटर चलून आयलां 80 किलोमीटर्स बासोराथान सांगे इज अबाउट 80 किलोमीटर्स 78 to 80 किलोमीटर्स गोईंग कमिंग कितले जाले 160 किलोमीटर वय की ना वय ब्रदर थंयसून हांव उरलो कितलीं वरां 5-6 वरां पावलो सुमार 10:30 पावलो थंयसर सुटला थंयसर सुमार 4 म्हणजे 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 5 वरां थंयसर आसलो 2 वरां ड्रायव्ह केली 2 वरां येयलो तुमकां कितें दिसता मनशाक मनीस थकतलो मातसो फ्रेश जातलो तुमकां कितें दिसता भितर हा न्हू ब्रदर तुका ड्रायव्हर नासलो म्हजे कडेन थकतलो ड्रायव्हर brother. नासलो एकटो गाडी चलोवन गेला आख्खी वाट ओके कोणे म्हाका ड्रायव्हरान वचून हांव म्हजीच गाडी घेवन गेला म्हजीच गाडी ड्रायव्ह करून गेला 5 वरां थंयसर उतर शिकयलां तेजे उपरांत आयलां आतां तुमकां आतां उतर शिकयता म्हज्यान म्हणून जातालो अरे तुमी आयज कोण तरी करात मातशें कितें काय आयज मातसो थकलां हांव म्हणूंक जाता
हांव विचारता तुमकां म्हणूंक जाता ओय जातालें ब्रदर वय हांव विचारता तुमकां सगल्यांक विचारूंक सोदता आमी केन्नाय कामाक वेता न्ही 8:00 9:00 आनी दीस बरो जायना ऑफिसान बसली न्ही हांव काम करता हे पेपर हांगा तें कितें खबर पूण त्या दिसा पात्रांवान आमकां बरें भायर दिलां बरें झुपाटी दिल्या कितें तरी जालां मागीर घरा येयलें आमकां आतां बसून येवंक जाय आनी आतां बुधवाराचे क्लासीक येवंक जाय थकलें आयज म्हजें मन बरें चलना आयज वचना जाल्यार शिकयना पूण येवपाकूय म्हाका जायना शकता जावंक शकता वयच ब्रदर जावंक शकता ओय ब्रदर अशें जावंक शकता वय कित्याक आमी आमच्या भावना वरवीं चलता आय वर्क ऑन माय फिलिंग्स म्हजी कूड इतली थकल्या जावंक शकता म्हजी कूड म्हणटा अरे आयज ताका सांग आयज बुधवार घाट कितलो लोक येता थंयसर 4-5 लोक येता 7-8 लोक येता आनी तूं आतां आख्खो दीसभर गेला तुवें ऑलरेडी काम केलां थंयसर 5 वरां ड्रायव्हिंग आतां थकलाय तूं सोड आसूं म्हणूंक जाता की ना म्हजी कूड म्हणटा अरे मातसो सुसेग घे मातशें कितें इल्लें शिकय कितें तांकां कितें घोवाय कितें आनी तांकां सांग अरे बाबा कितें सांगतात तें सांगात तुमी मातशी क्लास चल न्ही आनी मागीर पयले पावटी पळोवया जावंक शकता ताका आमची कूड म्हणटा कितें म्हणटा कूड म्हणटा अरे मातसो उत्सव घे टेक रेस्ट आनी पावलो म्हणटा दुसऱ्यांक शिवोर्तमान परगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलेलो जायना जावन तो कितें म्हणटा म्हजी कूड डोणवणून गुलामा वरवीं तिका हांव दामून दवरता समजल्यात तुमी आतां एग्जाम्पल दिवन म्हजोच एग्जाम्पल दिवन तुमकां ही उतराची सजमणी दिली आतां तुमकां सजमणी मेवली उतर कितें म्हणटा तें ना ब्रदर विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां विचारता आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती केन्ना येतली आतां म्हजी फॅमिली म्हजी मिसीस UK हा म्हजी फॅमिली म्हजी मिसीस UK गेल्या डिसेंबरान दुये बरो हांव एकटो हांगा आहा हांव विचारता ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना फॅमिली आसता सगळें काम तुजें करता आतां तुजें सगळें करचें पडटा त्याच्या उपरांत कोण तुका आपयता दिसभर आनी त्याच्या उपरांत तुका उतर शिकोवंक जाय आनी तुका देव कितें पवित्र आत्मा सांगता तें सांगता कर म्हणून त्या वेळार तुजी कूड कितें म्हणटा अरे रेस्ट घे पूण पावलो म्हणटा म्हजी कूड डोणवणून गुलामा वरवीं तिका हांव दामावून दवरता म्हणजे कितें आय सबड्यू माय फ्लेश हांव म्हजे कुडीक I give blows to my flesh and bring my flesh into subjection to the spirit. Yes, amen. हांवें उतर परगोट केलें म्हणून हांवें कोणाक उतर सांगलें म्हणून पूण जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता म्हजी कूड दामून दवरून तें जें करपाक जाय तें करूंक ना जाल्यार हांव म्हाकाच डिस्क्वॉलिफाय करता कोण म्हणटलो अरे तूं आयज खूब काम केलें आयज करिना जाल्यार पूण भाव भयणो हांवें हें सगळें केल्या उपरांत जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें हांवें करूंक ना जाल्यार हांव म्हाकाच डिस्क्वॉलिफाय करता पूण चड करून आमी कितें म्हणटा आमी पवित्र आत्म्याक सांग हांवें आयज चड काम करूंक ना हांव गेलो इतलो पय 7 वर्स शिकयलें हांव थकोंक ना आतां म्हाका सांगिनाका हें करपाक हें म्हाका वयर म्हाका दिलां नाका एक्सक्यूज दी कोणाक सांग अरे बाबा ही क्लास कॅन्सल कर दुसऱ्यांक दी कितें तरी सांगूं जाता हांव कित्याक हें सांगता 1 म्हयन्या पयलीं आमी ह्या नव्या वर्सान पयले म्हणे एक दीस म्हज्यान उतर शिकोवंक जायना जालें म्हाका कोणें म्हाका जी क्लास कोणें असायनमेंट कितें म्हाका दिलें हांवें सांगलें की म्हाका क्लासीक घेवंक जावचें ना प्रिवियस डे हांवें आयकलें की तुमी क्लास कॅन्सल केली म्हणून त्या दिसा क्लास ही बुधवाराची क्लास जावंक ना होय की ना फातिमा वय ब्रदर प्रेज गॉड हांव विचारता तुमकां हांव येना जाल्यार कोणूच ना उतर शिकोवपाक
हांव मौजा मारपाक वचोंक ना, म्हाका कितें तरी प्रोग्राम आसलो आनी कितें असायनमेंट देवाच्या राज्यान असायनमेंट आयिल्ले, पूण त्या दीस पयलीं हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें की हांव करूंक जावचें ना, कोणाक तरी मातशी कोण तरी करात. कोणूच देवाचें उतर नको परगट करपाक, कोणेच देवाचें उतर परगट करूंक ना. क्लास कॅन्सल करपाची गरज आसली. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीन, क्लास कॅन्सल करपाची गरज आसली? ना ब्रदर, ना. ना. तेका पवित्र आत्म्यान गायड करूंक ना आसतलें, तेणें सांगूंक ना आसतलें म्हाका हेल्प कर टू शेअर समथिंग. केन्नाच क्लास कॅन्सल करचो ना, पूण कोण शिकयता ताका येवंक जायना जाल्यार कित्याक ताका दुसरें काम आसा जाल्यार तें सारकें आहा, पूण क्लास केन्नाच कॅन्सल करपाची न्हय. कोण तरी आहा तांच्यान गोवायकी दिवंक जाय, शिकूंक जाता, कितें तरी आमच्या जिवितांत जे पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत करतात तें आमच्यान करूंक जाता, वय की ना? Yes, brother, yes. आमच्यान आमी तयारी करूंकूय ना जाल्यार जे आमी पाळटा तें उतर आमी कोत्ता तें आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण आतां पळयात, हांव एक क्लासीक तुमकां कितें तयारी करून येना, कित्याक म्हाका वेळूच ना तयारी करपाक, पूण हांव जें उतर पाळटा तेंच हांव तुमकां शिकयता. हांवें तुमकां फकत हांगा सांगलें पावलू कितें म्हणटा, पेद्रू कितें म्हणटा, लाद्रू कितें म्हणटा, मार्कू कितें म्हणटा, हें तुमी वाचून तुमकां तुमी जाणो तुमच्या म्हाका कितें म्हाका जाय कित्याक तुमकां सजमणी दिवप. सगळ्यां कडेन पवित्र पुस्तक आहा तें तुमच्यान वाचूंक जाता आनी तुमच्यान पवित्र आत्म्या कडेन घेवंक जाता, वय की ना? वय ब्रदर. हांव विचारता तुमकां, मातशी म्हजे कडेन उलयात. हांव म्हणटा सगळ्या कडेन पवित्र पुस्तक आहा, सगळ्या कडेन वाचूंक जाता, सगळ्या कडेन म्हणटात आपण म्हजे कडेन पवित्र आत्मा आहा, तुमच्यान वाचूंक जाता, तुमच्यान पवित्र आत्म्या कडेन मागूंक जाता आनी ती सजमणी घेवंक जाता. म्हणटच तुमकां कोण शिकयता जाल्यार ताणें शिकूंक जाय जें पवित्र आत्म्यान ताका सांगलां आनी आतां पवित्र आत्म्यान सांगलां तें ताका सांगूंक जाता. आमेन. वय रेवलेशन ब्रदर. रेवलेशन दिवंक जाता. ना तर हांव कितें शिकयतलो, पावलून म्हणलें अशें आनी पेद्रून अशें म्हणलें, आरे तुका आनी कित्याक सांगता, तें बरयलां रे. आमी अशें चिंतिना. आमी जेन्ना खंयचो रितीराक वेता वा खंयचो देवाचें उतर आयकूंक वेता, कोण थंयचो रेवलेशन नॉलेज, रेवलेशन पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां तें सांगिना जाल्यार थंयचर वचपाची गरज नाका. बंद करा वचपाचें थंयचर, तुमचो वेळ पिड्यार करिनाकात. आयकतात तुमच्या भयणीनो तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही? वय ब्रदर. तुमी आयकतात, तुमी म्हणजे रागार जायनाकात. हांव तुमकां ना ना सत ना ना सांगता, ब्रदर. जाणून ब्रदर, ज्या एक एक कोडे तुमी देवाचें उतर आयकोंक वेतात आनी थंयचर तुमकां रेवलेशन म्हणजे आमचे भाशेन रेवलेशन म्हणजे कितें? जनीना, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रेवलेशन? Procrastinate. प्रोकास्नी. म्हणून कोण उतर शिकयता ताका प्रोकास्नी पवित्र आत्म्या उद्देशी मेळना जाल्यार तो म्हणटा पावलून अशें सांगलें, मागीर ती कशी घडणी घडली आनी जें बरयलां तेंच सांगता आनी तुमी थंयसर वेतात आनी आयकतात आनी तुमचें जिवीत कांय बदलना. तुमी कित्याक आयकोंक वेतात थंयसर काणयो? कोण थंयसर पवित्र ब्लेसेड सॅक्रमेंट करता आनी तो म्हणटा म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तुजी आतां टोनी, तुका टोनी पेकोणी मेळटा. टोनी एकदम खोशी पेकोणी मेळ्ळी, उतर नाका, उतराची सजमणी नाका, ताका फकत मिलाक जाय. म्हणजे तेजें नांव काडलें, पवित्र आत्म्यान नांव दिलें, खोशी. टोनी खोशी कित्याक ताका पेकोणी मेळ्ळी, पूण उतर ना, उतराची सजमणी ना, उतर पाळिना. फायदो कसलो? फकत एका पसऱ्यार वचोन थोडे दूड दिले आनी पसऱ्या कडेन कोण नाल्ल घेतले, काळींग घेतलें, केळीं घेतलीं आनी त्या भाशेन पसऱ्यार शॉप दिवन तेच भाशेन आमकां संय जाल्या पसऱ्यार वचोन पवित्र आत्म्या कडेन कितें मागणें घेवन कितें आमकां पेकोणी बेगीन घेवन आमी खंयची ना अशें आमचें जिवीत सारता आमी, पूण आमचो सोमत ताजे बरोबर घोट जावपाक आमी चिंतिना. ब्रदर, एकच टेस्टिमनी आहा हेचेर आयचे सांग बाय मारिया, सांग. प्रेज लास्ट गॉड, प्रेज गॉड. थर्सडे न्हू आमकां कोण नासलो. आमचे थर्सडेची क्लास आसता प्रेयर, कोण ना. आमी 14 जाणां. मागीर आमी कितें केलें, आमी कॅन्सल करूंक ना, आमी प्रेज एंड वर्शीप केलें आनी वर्ड देवाचें उतर वाचलें.
आमी करूंक ना कॅन्सील. जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा थँक्यू जेजू. चड करून म्हज्या भयणीनो कितें जाता जाणाय, पवित्र आत्मो आमकां सदांच एक काम दिता करपाक जें आमी आमच्या शक्तीन, आमच्याच पदवेन और आमच्या जाणवेन आमकां करूंक जायना तें. आमकां जाय पवित्र आत्म्याची जाणवाय, आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो आदार, आमकां जाय पवित्र आत्म्याची शक्ती. कित्याक मनशाच्या शक्तीन, मनशाच्या जाणवायन आनी मनशाच्या म्हणजे व्हडपणान आमकां केन्नाच देवाच्यो वस्तू करूंक जायना. We can never do God's work with human strength, with human wisdom and with human power. आणि कित्याक आमी तें आमच्या मनशाच्या पदवेन आनी मनशाच्या जाणवेन केलें जाल्यार महिमा केन्नाच देवाक मेळना. पूण जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय म्हजो भावार्थ आनी म्हजो विस्वास हांव देवाचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर दवरतां, हांव म्हणटा सायबा म्हाका आयज जायना, तूं कितें सांगताय तें हांव करतां. हांव फकत एक कॉप, रितें कॉप, तूं म्हाका वापर आनी म्हजे वरवीं तूं उलय. ज्या वेळार हांव हात वयर करतां आनी म्हणटा पवित्र आत्मा तूं म्हाका फकत वापर, कित्याक हांव ह्या वेळार नको हांव कितें म्हणटलो तें, त्या वेळार म्हज्या भयणीनो पवित्र आत्मो तुका उजार करता, तुका वापरता. तुमच्या जाणवेन येताय तूं म्हणटा हांव कितें म्हणटलो, आयज हांव कितें सांगतलो, आमी नको आमी क्लास कॅन्सल करया, हांव कितें सांगपाचें, लोक कितें म्हणटलो. लोक कितें म्हणटलो? तूं देवाचें उतर आयकत शिकयताय, लोक कितें म्हणटलो तो जें तुका पवित्र आत्मा सांगता तें शिकोवपाक तूं येताय. तुमी रागार जाल्यार म्हजे बरोबर हांव तुमकां अशें सांगता म्हणून ना ना ब्रदर. ब्रदर, ना. जेन्ना हांव उतर शिकयतां, हांव पळयतां की लोक कितें म्हणटलो तो ना 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 ना, हांव तुमी कितें म्हणटल्यार तें हांव देखून हांव शिकयना. हांव फकत शिकयतां जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें. आनी हांवें पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावलो जाल्यार तो म्हाका कितें सांगता तो हांव सांगीत जाल्यार हांव कितेंय सांगलें, कितलें कोडू जावं, हांव जाणो पवित्र आत्म्यान सांगलां म्हणून म्हाका ते देवाची शांती आहा. हांव मनशांक खुशी करपाक हांव उतर पडगोड करिना. हालेलुया. आय एम नॉट अ मॅन प्लीजर. जेजू कारगांव. जेजू कारगा. हालेलुया. Hallelujah. Jesu Thank you, कारगा. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. देखून म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां एकूच वस्त सांगता. ह्या बुधवार क्लासीक आमी सुमार 7-8 जाणां 9 जाणां आमी येता आयकोपाक. पूण हांव तुमकां एक सांगता, तुमी जीं देवाचें उतर बुधवाराच्या बुधवारा आयकतात हें उतर आयकोपाक, तुमी एक वस्त तुमच्या मनान धरा, तुमी हें उतर आयकोपाक येयलीं जाल्यार तुमकां फायदो मेळचो ना. पूण तें उतर जें तुमी आयकतात तें उतर तुमी पाळीत जाल्यार तुमची घोवायकी एक एकल्या बुधवार दीस आसतली, एक एकल्या कोणाची आसतली. कित्याक तुमी म्हणटले ब्रादर आमी गेलीं ह्या सुमारान आमी अशें केलें, उतर परवड केलें, कांय जावना, पूण आमी गेले थंयसर कोणाच्या घरान, कोणाच्या काळजान, कोणाच्या फामिलीन, कोणाच्या कुटुंबान आमी तें देवाचें उतर तें बी आमी रोवलें आमी पुरो. आनी आमी जाणो देव विस्वासी तें उतर तो आतां तें उतर आतां म्हणजे किल्लोतेलें आनी कोणाचें जिवीत बदलतलें. पूण आमी कितें केलें ह्या सुमारान? आमी फकत येयल्या बिश्टें उतर आयकलें आनी गेल्या अशीं आनी आमी कसलें तें उतर पाडूं ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? वय ब्रदर. देव जेजून कितल्या शिसांक बिचून काडलेले.
1000 बारा. 80 बारा 12 जाणांक वेचून काढलेले सारखे आख्खो संवसारांत कितलो लोक हा 12 जाणां वेचून काढलेले तो जाणो असलो की जे जे 12 शीस असले ताणे वेचून काढले ते आता देवाचे उद्धार परगट करतले म्हणून आणि तरी सुद्धा 12 जाण वेचून काडूनय एकल्यान जेजूचो घात केलो कोणें जुदासान घात केलो आणि हांव चिंतालो साहेबा तूं जाणो आसतना तूं तूं जाणो आसतना ह्या जुदासाक तुवें कसो वेचून काडलो देवान ताका वेचून काडून तो घात करपाक ताका ताजो विचार करूंक ना त्यो जाणो आसलो पूण ताका वेचून काडलो कित्याक आमकां दाखोवपाक की त्यो आमकां आमच्या पुण्या वरवीं वेचून काडिना त्यो आमकां वेचून काडटा आनी आपलो मोग दिता आनी तेच्या उपरांत तेच्या मोगा वरवीं तो आमचें काळीज बदलता पूण जो कोण देवाचें उतर अणभवून देवाक सोडटा आनी कांयच देवाच्या राज्यान करिना तो कितें करूंक सोदता जाणो तो देवाक म्हणटा तुजो मोग इतलो बालो या दिलाय तो बरो तूं खुर्सार मेलाय तो बरो आहा तुवें म्हाका पवित्र आत्मा दिलाय बरें आहा पूण हांव म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करतलो तूं म्हाका सांगताय तें करूंक जायना हांव आयकतलो मिसाक येतलो कितें उदार परगट करतलो मातशें तें करतलो वय पूण जें तूं सांगताय तें म्हाका करपाक सांगिनाका जें म्हजे खोशे प्रमाणे आहा तें हांव करतलो असल्या लोकांक जेजू म्हणटा हांव तुका केन्नाच वळखोंक ना हांव तुका केन्नाच वळखोंक ना आनी म्हज्या भयणीनो ह्या निमाण्या काळार आमी जेजूक ओळखूंक ताका ताची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक एकदम गरजेचें It is important for us to know Christ and to make Christ known to others. जेजू कारगांव बरें आमी फुडें वसया कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकलेले हांव कोण म्हाका सांगूंक शकता हांवें तुमकां सांगलें सुमार 60 वस्तू ह्या नव्या वर्सान आमी खरेपणी आमचें जिवीत बरें जावंक जाय जाल्यार आमी ह्यो 7-8 वस्तू करपाच्यो एकदम गरजेच्यो कोण जाणो कितें सांगलेलें तें आमी देवाची भक्ती देवाची स्तुती करपाक देवाक आमच्या जिवितांत पयलो दवरपाक एकदम गरजेचें important to give God the first priority. तेच्या उपरांत कितें सांगलेलें कोण म्हाका सांगूंक शकता दुसरी गोष्ट हांवें सांगलेली की आमच्या फॅमिलीन आमच्या गोरकाराक आमचे बायलेक आमच्या भुरग्यांक आमी देव दिल्लो आमच्या फॅमिली बरोबर आमी कितें म्हणटात तें आमी स्तुती केल्ली देवाक भक्ती केल्ली एकदम गरजेची म्हणटा आमीच न्हय पूण आमचे आख्खे आमकां सांगता तें बरोवंक जाता पूण आमी जेन्ना कित्याक तुमी कोणूच बरयना हांव जाणा केन्ना बायबल क्लासीक येता तेन्ना बरयता म्हजे बायबल बायबल क्लास गेलो जाल्यार फकत आयकोप सांगलें गेलें आनी एक क्लास आयकली फायदो कांय ना कित्याक आमी आयकलां तें आमी खरेपणी आयकलां तें आमी पवित्र आत्म्याचें जाल्यार तें आमी आयकलां जाल्यार आमी तें पाळटले पूण आमी फकत आयकलें जाल्यार कसलोच फायदो ना तिसरी गोष्ट कितें सांगलेली हांवें दुसऱ्यां उतर परगटूंक ब्रदर कमिटमेंट दिवपाक फुडें सरपाक आमी वय की ना काल बुधवार दीस आमी शिकलो
समजलो ते शिकयला म्हणून कसली गोवायकी आसतली म्हणून की आमी ते आमच्या शेजाऱ्यांकडे आमच्या कुटुंबान आमच्या इग्रोज माते आमच्या सोयऱ्यांक आमी ते उतर दिलां पण आयज आमकां कसलीच गोवायकी मेळना म्हणजे आमी ते फकत एका कानान आयकले आनी ते आमी कांय करूंक ना ह्या सुमारान सारकें सारकें म्हणजे भयणीनो होय ब्रदर. Come on. जेसू कारगा चौथी वस्त कितें सांगलेलें आनी कितें सांगलेलें विचित्र भासांनी एक ते 1.5 वर प्रे करपाक ब्रदर. हा विचित्र भासांनी प्रे करपाक. विचित्र भाशांनी आमी प्रे करपाक एकदम गरजेचें होय. आमकां जाय एक कमिटमेंट हम्म. विचित्र भाशांनी कित्याक जाणां म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता विचित्र भाशांनी तूं प्रे इन टंग्स एवरी डे एका वराक एकदम गरजेचें आमच्यान 1 वर 2 वरां 3 वरां आमच्यान करूंक जाता हांव घरा सुमार 2 वरांची वाट आहली हांव विचित्र भाशांनी उलयतालो जेन्ना सकाळीं उठ्ठा 1 वरां विचित्र भाशांनी हांव उलयतां म्हज्या मागण्यांनी आख्या दिसा जेन्ना हांव म्हजें काम करता हांव विचित्र भाशांनी उलयतां मन कितें तरी कोणाचेर मागणें करपाक हांव दोत्ता कित्याक विचित्र भाशांनी तुज्यान केन्नाय उलोवंक जाता तें कमिटमेंट आमी 1 वर तरी एका दिसान करपाक एकदम गरजेचें आमी हाचे वयर आमी उलयल्या कालचे फावटी वय की ना होय ब्रदर. प्रेज गॉड. ह्या वर्सान आमी तें करपाक गरजेचें कितले जाणांनी हें कॉमेंट्स केलां ह्यो 4 वस्तू आमी ज्यो आयज आमी उलयल्या कालचे फावटी उलयला कितले जाणांनी तें आयज कॉमेंट्स केलां की आमी देवाची भक्ती करपाक आमी पयली वस्त दवरतले आमच्या फॅमिली बरोबर आमी मागणें करतले आमच्या कुटुंबान घेवन तांकां देवाची स्तुती भक्ती करतले हांव आमी विचित्र भाशांनी उलयतले हांव आमी आतां देवाचे राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले कोणाक तरी आमी उतर सांगतले जें आमकां उतर आमकां मेळटा ताचेर आमी नियाळ केला दुसऱ्यांक आमी तें उतर दितले व्हिडिओ धाडटले हांव कितले जाणांनी अशें केलां ह्या सुमारान आतां फुडें आमी शिकवण दितले शिकवण 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 आमची शिकवणूच चलता पूण जें आमी आयकता तें आमी पाळटा काय कित्याक जेजू म्हणटा तुमी सगळें केलें उतर परगट केलें आयकलें बायबल कशी केल्या आनी तो म्हणटा हांव तुमकां वळखो पासून ना जेजू कारगा जेजू कारगा. प्रेज कोणाक गॉड. जेजू कोणाक वळखता जो कोण आयकता आनी उतर पाळटा तांकांच तो वळखता दुसऱ्यांक वळखना आमी तें उतर आयकून तें उतर आमी पाळूंक एकदम गरजेचें जेजू कारगा बरें आनी एक वस्त सांगता आनी एक वस्त सांगता ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आमी फकत देवाचें उतर देवाचो आवाज देव कितें सांगता तें आयकपाक फकत देव कितें सांगता तें आयकपाक एकदम गरजेचें परतून सांगता जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमी कितले जाणांच्यो खबरो आयकता न्यूजपेपर सांगता व्हॉट्सएप सांगता यूट्यूब सांगता फेसबुक सांगता नवीन टाइम्स सांगता आनी कितें पेपरा हेरल्ड सांगता टाइम्स ऑफ इंडिया सांगता शेजारी सांगता पाद्री सांगता प्रिचर सांगता खूब लोक खूब वस्तू सांगता आमचो पात्रांव ऑफिसांक सांगता आमचे बरोबर काम करतात ते उलयतात कितलो लोक उलयता सारकें होय की ना होय ब्रदर. पूण हांव तुमकां सांगता आमी फकत देवाचो आवाज आयकल्लो फकत देवाचें उतर आयकल्लेलें ह्या निमाण्या काळार एकदम गरजेचें इट इज इम्पॉर्टंट टू हियर गॉड्स वर्ड अलोन आनी कोण आमकां पळय आमच्या जिवितांत आमचो एक पाद्री आसता आमचो एक मेंटर आसता आमचो एक पास्टर आसता आमचो कोण आमी यू ऑलवेज कीप अ मेंटर कीप ऑलवेज अ पास्टर कीप समबडी अ स्पिरिच्युअल डिरेक्टर इन युअर लायफ
ताजे आमी आयकोपाक एकदम गरजेचें आणि आमी उत्तर वाचून उतराचेर आमी चोत्राय दवरपाक आणि फकत उतराचेर चोत्राय दवरपाक आणि उतर कितें सांगता तें आमी पाळपाक एकदम गरजेचें फकत उतर कित्याक भाव भयणीनो ह्या निमाण्या काळार खूब लोक उलयता खूब लोक ज्या भाशेन आमची बाय मारिया आतां गेली म्हाका दिसता पूण ती म्हणटाली आमच्या अहमदाबाद कितलो लोक आतां उतर शिकयता कितले ग्रुप सुरवात जाल्यात होय की ना हांव विचारता तुमकां इतले ग्रुप कॉमेस जाल्यार सगळे ग्रुप सोत ते शिकयतात हांव विचारता तुमकां सगळे ग्रुप आतां ते सोत शिकयतात ना ब्रदर हांगाचे तो कितें सांगता तो कितें सांगता सगळ्यांक घेवन मिस्टराक घेवन आनी मागीर तेच पोत्तून सांगपाक पूण तें तुका पवित्र आत्म्यान सांगूं ना तें तुज्या संबंदा वरवीं तें देवान तुका सांगूं ना तुवें फकत हाचें काडलें ताचें काडलें आनी सांगलें आनी तुवें आतां तें उतर परगट केलें तें उतर तुका पवित्र आत्म्यान दिलां सांगपाक तुका पवित्र आत्म्यान दिलां तें सांगपाक वा तुवें तें दुसऱ्याच्या पवित्र आत्म्यान तुका सांगलें आनी तुवें तें परगट केलें सगळे लोक परगट करता म्हणून तुवें परगट कर तुका रेवलेशन तें पवित्र आत्म्यान दिवंक ना देखून म्हज्या भयणीनो ह्या निमाण्या काळार जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान अंडर दी एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट परगट करता फकत ताजें उतर आयकोपाक गरजेचें हांगा गेलें थीं गेलें सगळ्यांच्यो काणयो आयकल्यो कसलोच फायदो जावंक जाय आनी व्हडली गोश्ट म्हणल्यार ह्या निमाण्या काळार आजच्यो आनी ताच्यो खबरो करपाक आमी बंद करूंक जाय एवॉयड गॉसिप कोणाचेर आड उलोवपाक कित्याक आमकां ल्हानपणांत सोय्या कोण कितें आमकां कोण म्हज्या हिसपान बरो दिसोंक ना ताणें कितें लिपस्टीक घालें ताणें केंस कितें व्हडलें केलें ताणें दाढी व्हडली दवरली ताणें कितें तेजे दोळे ओहे जाले आमकां जाय ताच्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगपाक आनी रे तो ती हय दिसताले हय केंस केल्ले हय लिपस्टीक घाल्ली हय न्हेसले आमी आतां दुसऱ्यांच्यो खबरो करता कित्याक आमकां कोणाचे आड येवन कोणाचेर आड आहा तांच्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगपाक आमकां बरें दिसता आमी चिंतिना मागीर इंटरनेटाचेर ह्या दिसांनी ब्लॉगर म्हणून आहात तुमी आयकलां ब्लॉगर कोण म्हणटा तो ब्लॉगर आयकलां तुमी ब्लॉगर होय ब्रदर ते कितें करतात जे हाणें कितें म्हणलां ताणें कितें म्हणलां ते ब्लॉगर घेतात तो व्हिडिओ काडटात आनी मागीर म्हणटा हो असो म्हणटालो तो तसो म्हणटालो आनी ब्लॉगराक तें थंयसर कितें कॉमेंट मारतात तांकां कितें सजमणी ना आख्खें तो कितें सजमणी दितालो ती सजमणी कितें काडलें आनी ताचेर खबरो केल्यो आमकां जाय आमच्या कानाचेर आमी एक गेट घालपाक आमच्या दोळ्यांचेर एक गेट घालपाक गेट म्हणजे कितें दार घालपाक कित्याक खूब वस्तू भितर सरतात आमच्या कानांतल्यान खूब वस्तू आमच्या दोळ्यांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा देखून ह्या दिसांनी ह्या निमाण्या काळार ह्या नव्या वर्सान आमच्या कानांक आनी आमच्या दोळ्यांक एक धारवंटो घालपाक आनी ताका तालो मारून दवरपाक एकदम गरजेचें हांव कितें म्हणूंक सोदतां तें आमी आमच्या कानाक गेट घालूंक जायना गेट आमच्या फकत घराचेर हांव गेट म्हणटा तेन्ना दोळ्याचेर वा कानाचेर गेट घालूंक जाय ती जेन्ना हांव म्हणटा आमी कितें आयकता आमी कितें पळयता आमी सांबाळून आमी आयकोन सगळ्यांच्यो काणयो आयकोन आमी ह्या निमाण्या काळात चोत्रायन रावपाक एकदम गरजेचें आयकतात तुमच्या भयणीनो तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही it is important in these days especially in the new year ह्या निमाण्या काळार की आमी जें आयकता आमकां जें पळयता आमी तूं खंयसरूय इगर्जेन वच हांव खूब इगर्जेन गेलां आनी हांवें आयकलां काणयो आयकल्या हांव शॉक जाता कसलो लोक कितें आमचे हे जे मोटवाशी हे जे उतर शिकयतात हांव चिंता कशे भाशेन शिकयतात असली वस्तू
आणि कोण उतर नको म्हणून केन्नाच पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक ना म्हणून पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां तें नको म्हणून लोक ह्यो काणयो ताणें सांगले म्हणून आयकतात आणि तांचो सगळो धुमाडो जाता, तांचे चांगले निसंडण जाता. आयकतात तुमच्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? हय ब्रदर. जेजू कारगां. जेजू कारका. आनी एक वस्त तुमकां व्हडली वस्त हांव सांगूंक सोदता आयज. आयकात. आमची कूड जावन आसा कितें? आत्म्याचें मंदीर. Praise God. बरें, हाचे वयर हांव तुमकां शिकोवंक सोदतां. पयली चीट कोरिंथकारांक 3:16 आनी 17 आमच्यान घालूंक जाता? 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. टाइम जालो 8:30 जाता येयली. वाचूया. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सोबे ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणूय देवाच्या मंदिराचे निसंटण करतीत तर देव तांचो नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तुम्हीच हे मंदिर. आमेन. जेजू कारगां. पावलू कोरिंथकारांक आनी आमकां आयज ह्या उतरा वरवीं कितें शिकोवन दिवंक सोदता? तो म्हणटा तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना? आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुम्ही जी ह्या वेळार ह्या आयकतात ह्या क्लासीन, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. जे पावलू कोरिंथकारांक सांगता तो म्हणटा देवाचे मंदीर, तुम्ही देवाचे मंदीर म्हणून तुमकां खबर ना? तुमकां खबर आहा न्ही? हय ब्रदर. फातिमा तुका खबर आहा मू? हय. जसिंताक खबर आहा, जोनिनाक खबर आहा, फ्लावीक खबर आहा, एनेक्सीक खबर आहा, आनी कोण आहा? एलिजा खबर आहा, नॅटीक खबर आहा. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा? हय ब्रदर. शाबाश. हांव नको अनेक्षा, नॅटी, एलिजा क्लासीन आहा जाल्यार हांव नको ती जबाब दिवंक ना. पूण तुम्ही जी होय म्हणल्यार हांव तुमकां विचारता की तुमी जाणो की तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर, होय की ना? हय ब्रदर. बरें. म्हणजे जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोड जाल्या, आनी नितोड जाल्या म्हणून आमचो आत्मो, आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्मो येयला, होय की ना? हय ब्रदर. आणि पवित्र आत्मो येयला म्हणून आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला, होय की ना? हय ब्रदर. म्हणजे आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला जाल्यार दुसऱ्या आत्म्यांक आमचे कुडीन येवपाक जागो ना. कित्याक पवित्र आत्म्या बरोबर दुसऱ्या आत्म्यांक जागो मेळोंक जायना. Praise God. तुम्ही आयकता कितें सांगूंक सोदता तें? हय. पवित्र आत्म्याचें मंदीर फकत पवित्र आत्म्यांक, दुसऱ्या आत्म्यांक न्हय, मेळ्या आत्म्यांक न्हय. म्हणजे म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या कोन्यांनी म्हज्यान पातक करूंक जायना. कित्याक हांवें पातक करीत जाल्यार हांव म्हज्या पवित्र आत्म्याच्या म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून हांव म्हजेच कुडीचेर आड वेता. हांव पवित्र आत्म्याच्या मंदिराचेर आड वेता. हालेलुया. Hallelujah. माझ्या भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता तें. आमी सगळीं जाणो जेन्ना आमी इगोर्जेन वेता, कोण तरी इगोर्जेन आपल्या स्वराची बाटली, सिगरेट पियेता, फोन घेता, हालो कोहा रे बाबा, खबरो करता? ना. कित्याक आमी इगोर्जेन गेल्या, ती जागो जावन आसा पवित्र, थंयसर नोटीस घालतात, पाद्री म्हणटा अरे बाबा फोन मातसो बंद करा, फोन यूज करिनाकात.
मातशें तुमी सांबाळून रावात, बेश्टी खबरो करिनाकात, कित्याक तुमी एका पवित्र जाग्याचेर आहात. म्हणजे आमी जेन्ना एका इगोर्जेन येता तेन्ना आमी जाणा की ती जागा पवित्र म्हणून, आनी आमच्यान थंयसर जे भाशेन आमी भायर कोत्ता ते आमी भितर आमच्या इगोर्जेन करूंक जायना. सारकें? होय ब्रदर सॉरी. पूण आतां तुमी चिंतात, हें उतर आमकां सांगता की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच आमची कूड हे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार आमचे भितर पवित्र आत्मो आहा जाल्यार आमच्यान हे कुडीक कसलेंच पातक करून दिवपाक जायना. आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या कोन्यांनी. कित्याक ज्या दिसा आमी आमच्या उतरान, आमच्या कोन्यान, आमच्या चिंतनांनी आमी म्हेळ्यो वस्तू चिंतता, म्हेळ्यो वस्तू कोत्ता, म्हेळ्यो वस्तू उलयता, रागार जाता, कितें कितें उलयता आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे कुडीचेर, ह्या आमच्या मंदिराक आमी मेळीक वता. कित्याक दुसऱ्या आत्म्याक आमचे कुडीन जागो ना. चड करून सेक्शुअल मिसकॉन्डक्ट, सेक्शुअल सिन. कित्याक पावलो म्हणटा जो कोण हे जे सेक्शुअल सिन कोत्ता म्हणजे लिंग कोत्ता म्हणजे वायटपण कोत्ता, वायटपण चिंता, तो आपल्या कुडीचेर आड येता. एनी सेक्शुअल सिन you do, you are sinning against your own body. You are sinning against the holy temple of God. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, हांव भयणीच आहा, तुमकां सांगूंक सोदता, समजा तुमी समजता की खरी कोणी तुमचें दारान जाला, तुमचे भितर जेजू आहा, तुमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आनी देवान तुमच्या आत्म्यान तुका पवित्र आत्मो दिला, आनी तुमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला जाल्यार आमच्यान पातक करपाची वाट आमी सोडपाक एकदम गरजेची. कित्याक जें पवित्र जावन आसा तें आमची कूड जाल्या, आनी आमची कूड पवित्र जाल्या जाल्यार आमी एक भाग्योन जिवीत जीवन, आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें. जी आमकां पवित्र आत्मो सांगता. आमी चड करून कितें करता, आमी मनशांक खोशी करता, आमी मनशांक पयलीं खोशी करपाक आमी चिंता. पूण हो पवित्र आत्मो आमचे भितर जो आहा, आमकां पवित्र केला, ताचें उतर आमी आयकोपाक आमी म्हणटा देव सगळें सजमता, तो जाणो. तो सगळें जाणो जाल्यार तो कित्याक तुजे पासत मेलो? कित्याक आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो, आनी खुर्साक आपल्या पवित्र भाग्योन पुताक ताणें ह्या संवसारान धाडलो, आनी ताका एक एकदम कसलें मरण फावो केलें खुर्साक, तुजे पासत म्हजे पासत. आनी ताणें आपलें अमोलीक रोगत भारून ताणें आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलें. आमी नको जाल्यार ही वस्तू आमी कशे भाशेन जियेता म्हज्या भयणीन? हाऊ डू आय लिव्ह? देखून ह्या निमाण्या काळार, चड करून ह्या नव्या वर्सान आमी तें पवित्र आत्म्या उद्देशीं, पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें उतर तो केन्ना आमकां सांगता. आमकां आमचे कुडीचेर आमी आमच्या कुडीक दामून धरून, जे पावलो म्हणटालो न्ही, पावलो म्हणटालो कोरिंथकारांक पयलीं चीट कोरिंथकारांक 20:9-27 तो म्हणटालो हांव म्हणजे कुडीक दामून दवरता, कित्याक I want to bring my flesh to subjection in order not to get disqualified. उत्तर आमच्यान वाचूंक जाता वड 27. होय ब्रदर. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान पोरगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जावंक म्हजी कूड दोणवून गुलामा वरी तिका हांव दोमावून दवरतां. म्हजी कूड दोणवणून गुलामा वरवीं तिका हांव दोमावून दवरतां. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, आमची कूड सदांच सांगता, अरे पुरो रे, नाका रे, आनी हांव थोकलां, नाका.
पूण आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाल्या. हांव म्हजी नीट पिड्यार करून, हांव म्हज्या इसो पिड्यार करून, म्हजो वेळ पिड्यार करून न्हय, पूण हांव म्हजें चिंत नासतना जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करूंक एकदम गरजेचें. म्हजी कामां आसूं, म्हाका खूब काम आहा म्हज्या जिवितांत करपाक. म्हाका खूब लोक म्हाका सांगता हें कर तें कर. हांव लोकांचें आयकना. पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता तें हांव पयलें करता. म्हाका पवित्र आत्मा कितें सांगता तें करपाक पयली वस्त गरजेची. जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं जेजू म्हजे पासत मेलो, म्हाका स्वर्ग उक्तो केलो, म्हाका सासणीक जिवीत दिलें आनी आतां सासणीक जिवीत दिलां म्हणून आतां म्हाका एक जबाबदारी आहा पवित्र आत्म्याचें उतर आनी पवित्र आत्मा कितें सांगता तें आयकोपाक पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका. तुम्ही आयकतात? आर यू लिसनिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? Yes, brother. Praise God. हें म्हज्या शक्तीन करूंक जाता? No. हांव विचारता तुका, म्हज्या शक्तीन करूंक जाता? ना, No, No. brother. नेवर. Jesus. आनी मागीर आमी म्हणटा कित्याक म्हज्या जिवितांत म्हाका सदांच दुयेंस आसा, सदांच पिडा आहा, ह्या म्हज्या जिवितांत म्हजें काजारी जिवीत ना, जें हांव मागणें करता तें म्हज्या जिवितांत घडोन येना, कितें तरी आड येता, कितें तरी त्रास जाता, कितें तरी बरें जायना, म्हजें जिवीत चलता, चलती गाडी. आनी आमी देवाक मागीर शिंता आनी म्हणटा सायबा तुवें म्हाका बरें सायबा तुजी खोशी जाल्यार तुजी खोशी ना, ताजी खोशी न्हय. ताजी खोशी तुका शांती दिवपाक, ताजी खोशी तुका सगळें बरेंपण दिवपाक, ताजी खोशी तुका सगळो स्वर्ग उक्तो केला ताणें. तुज्या काळजाची खोशी तुका दिवपाक ताका खोशी आहा. पूण हांव जें पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करिना, हांव म्हजेंच करता आनी ताका हांव सांगता तूं म्हजें काम पयलें कर, मागीर तुका हांव सांगता. देवान तुजें काम केलें, समजा तुवें काम केलें, तो जाणो की तूं ताजे कडेन फकत तुजें काम करपाक येयलाय, तूं ताजो मोग करिनाय. आमी आमकांच एक प्रश्न आयज विचारया, खरेंपणी हांव देवाचो मोग करता? देवान म्हाका कितें सांगलां तें हांव पयलें करता? नाका सांगता. वय बाबा जेजू पवित्र आत्म्या सरीच्या बाबा तूं कितें सांगता तें करता, पूण आयज करिना. आयज मातशें म्हाका खूब कामां, फाल्यां पळोवया, फाल्यां फुडल्या बुधवार दीस पळोवया, ना तर ना, कोण म्हाका कितें सांगिल्लें तें हांव पळयता. आमकां खूब आमच्यो काणयो देवाक सांगपाक आमी फुडें सरता. पूण भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता, जेन्ना पवित्र आत्मा तुका कितें सांगता, तुका करूंक जाता वो जायना, तुका खोशी आहा वो खोशी ना, तूं सगळ्यो तुजी खोशयो आनी तुजें सगळें तुजी कूड कितें म्हणटा आनी हो कितें म्हणटा आनी तो कितें म्हणटा हें सगळें सोडून जें पवित्र आत्मा सांगता तें पयलें करपाक एकदम गरजेचें. एक पाटी आमी सही केली, जें पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करतलो, तूं पळयात तुमी कशें तुमचें जिवीत बदलतलें. हाव युअर लायफ विल चेंज. तुजी गोवायकी सदांकाल आसतली. Praise God. तुजी सावूत बरी आसतली. देव तुका जे तुजे मागणे आयकतलो. भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, तुमी समजता की देव तुजें मागणें कित्याक आयकना. इतले आमी मागणें इतले आमी स्क्रिप्चर उलयले, इतले आमी देवाच्या उतरान आमी येयल्या, इतलीं वर्सां आमी देवाचें उतर आयकलां, हाका आयकल्या, ताका आयकल्या, सगळें आयकल्या, पूण कांय आमचें बरें जावंक ना. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक ना. वय आमी रावल्या, वय म्हाका जाय तेन्ना आमी करता. आयज वेचना, फाल्यां वेचना, फुडल्या 2 सुमारांक वेचना, 3 सुमारांक वेचना. आमकां खूब संवसाराची वस्तू आहा, ही आमी एन्जॉय करतले, त्याच्या उपरांत आमी येतले. मागीर आतां आमची सॅक्रिफीस आहा, आमचें कमिटमेंट आहा. हांव विचारता, आमचें कमिटमेंट आहा? No. आमचें कमिटमेंट जेजूकान ताच्या उतराकान ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचें कमिटमेंट आहा. संवसाराच्यो पयल्यो येतात. The things of this world come number one. आनी सगल्यो वस्तू जाल्या उपरांत मागीर आमी देवा कडेन येता. देवाक असल्यो वस्तू नाका. He doesn't want a waste left over time. True.
तुम्ही सजमल्यार कितें सांगू सोदता म्हणजे भयणीनो, जेन्ना हे पवित्र पावलो बरयता की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर, आतां तो म्हणटा वी हॅव बीन बॉट विथ अ प्रायस. कोलस्कारांक तो बरयता you have been bought with a price. आमकां देवान विकती घेतल्या. इतले विकते घेतल्यात. कशे भाशेन? भांगारान आणि दुडवांनी, डॉलरांनी आणि तुझ्या दिनारा वरवीं ना, आपल्या पुताच्या रक्ता वरवीं आमकां विकून हाडल्यात. वी हॅव बीन बॉट विथ अ प्रायस. देवाच्या अमोलीक रक्तान आमकां देवान आमी विकते घेतल्यात आमकां. आणि आमकां ती सजमणी ना जाल्यार आमी आमच्या गोरकारांक, आमचे पत्नीक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, पाद्रींक, मोठवाशांक, बिस्पांक या मिनिस्टरांक पयलीं आमी वयर दवरतल्या आनी तेज्या उपरांत म्हणटलें सायबा तांकां आमी आदार केलो न्ही, तांकां तूं सजमतलें सगलें. पवित्र आत्म्यान तुका कितें सांगलें? सोड सगल्यांक, हांव कितें सांगता तें पयलें कर. पूण आमी कितें करता म्हणजे भयणीनो, देवाक सांगता सायबा तूं सगळें जाणय, हांकां पयलीं आमी खोशी करया. आनी तो एक दीस तुका म्हणटलो हांव तुका ओको पासून ना. Praise God. पवित्र आत्म्याचें मंदिर आमी खरेपणी जाला जाल्यार आमच्यान दुसऱ्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक जाय. ह्या उतरा वयर खूब शिकवण आहा म्हज्या भयणीनो. म्हज्यान आयज कॉमेंट्स करूंक जायना कित्याक आतां वेळ काबार जाला. पूण फुडल्या सुमाराक ह्या 2 वडीचेर हांव तुमकां शिकवण दिवंक सोदतां. कित्याक आमकां पळोवन येवंक जाय की आमचें आख्खें जिवीत जावन आसा पळय. हांव नका म्हजे कडेन एक मोबायल फोन हांगा, पूण समजा ही रिमोट आहा, समजा हो फोन मोबायल फोन, ह्या मोबायल फोनाचेर कितले सिग्नल येवंक जावंक शकता जाणय. हांव आतां हांगा हो फोन दवरत जाल्यार हांव ज्या घरा कडेन आहा ह्या फोनाचेर सुमार 12-13 जीं घरां ह्या सायडीक आहात ताचो वायफाय सिग्नल ह्या मोबायलाचेर येवंक शकता. आणि हांव पळयत जाल्यार कितले टेलिफोन म्हणजे कंपनीचे सिग्नल ह्या फोनाचेर येतात. सुमार जितले टेलिफोन कंपनी आहात, जिओ आहा, वोडाफोन आहा, हांव कितले कंपनी आहात ते सगळेचे सिग्नल ह्या फोनाचेर आसतात. पूण फकत हो फोन जिओचो सिम आहा म्हणून म्हज्यान जिओचो सिग्नल घेवन कनेक्ट करूंक जाता, कित्याक सिम कार्ड आहा म्हणून. तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो, आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदिर, कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा. पूण ह्या कुडीक खूब आत्मे सिग्नल दितात. तुमी आयकता कितें सांगूंक सोदता तें? फकत पवित्र आत्मा सिग्नल दिना, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा, कित्याक सिम कार्ड आहा पवित्र आत्म्याचें. पूण खूब आत्मे सैतानाचे, संवसाराचे, हाचे ताचे हे आत्मे ह्या कुडीक सिग्नल दिता. आनी जेन्ना हो सिग्नल ह्या कुडीक दिता तेन्ना आमचो संबंद ह्या पवित्र आत्म्याशी सारको ना जाल्यार वो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसूनय आमी दुसरे सिग्नल जे पवित्र आत्म्याचे आड आहात ते सिग्नल आमी आमचे कुडीन घेता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? आनी आतां ज्या आमचे कुडीन जो पवित्र आत्मा आहा त्या पवित्र आत्म्यांक दुसऱ्या आत्म्यांक भितर सरपाक केन्नाच पयशिना. पूण आमीच आमचे त्या दुसऱ्या आत्म्यांक जागो दिता. आनी आतां ह्या पवित्र आत्म्याचेर आमी एक पातक करता, कित्याक पवित्र आत्म्या बरोबर आनी दुसऱ्या आत्म्यांक रावंक जायना. देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द होली स्पिरीट एंड एनी अदर स्पिरीट. पूण हांव पवित्र आत्म्याक पयलो मानूंक तयार ना म्हणून हांव कितले आतां सिग्नल सैतानाचे, ह्या संवसाराचे, ह्या पातकांचे कितले मेळे आत्मे हांव सिग्नल हाडटां. आनी हांव समजता की पवित्र आत्मा आहा म्हणून त्या पवित्र आत्म्यांक हांव ते सिग्नल ते वायट आत्मे भितर हाडपाक दिता. आनी म्हज्या भयणीनो,
पवित्र आत्म्या बरोबर दुसऱ्या आत्म्यांक कसलोच जागो मेळोंक शकना, पूण आमी दिता म्हणून आतां देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण ह्या तुजे कुडीक जे जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मनीस त्या कुडी ती कूड पिड्यार कोत्ता वा ती कूड मेळी कोत्ता, ताका देव सोडचो ना, ताका देव काबार करून उडयता. ही विल डिस्ट्रॉय यू. देखून कितलो लोक पाद्री जावन मोठवाशी जावन इतले ल्हान इतले म्हणटा ते भाशेन यंग कितें म्हणटात भुरगे भायर पडटात, मरतात, कित्याक ते नको आजून पासून कितें कित्याची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. देखून आमकां ही सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. तुमी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें. हांवें तुमकां कितें जी सजमणी दिवंक जाय ती फुडल्या पाटी दिता, पूण तुमकां फकत इंट्रोडक्शन दिता की जेन्ना आमी सजमता, कित्याक देवान आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलां, कित्याक ताणें आमकां पवित्र आत्मा दिला. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यांनी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. वी कॅन लिव्ह द क्रिस्टियन लायफ ओन्ली विथ द होली स्पिरीट. म्हणटच तूं क्रिस्ती जिवीत जियनाय जाल्यार म्हणजे तुजे कडेन पवित्र आत्मा ना, आनी पवित्र आत्मा जाल्यार तुजें तारण जावंक ना. पूण खरेपणी तारण जालां जाल्यार म्हणजे तुजे कडेन पवित्र आत्मा आहा, आनी पवित्र आत्मा आहा जाल्यार तुज्यान दुसऱ्या आत्म्यांक जागो दिवंक जायना. आयकतात तुमच्या भयणीन अजून आयकतात? होय ब्रदर. प्रेज brother. गॉड. जेजू कारभार. हाचेर आमी दुसरे पाटी, कित्याक ताका वेळ लागतलो, ताचेर आमी शिकोवन दुसरे पाटी म्हणजे डिटेल म्हणजे डीप शिकोवन आमी दुसरे पाटी घेवया. आमेन. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. मोगड्या बाप्पा, ह्या करीत हे उतरा खातीर आमी तुका आर्गां वाखाणी दिन वाचता दोनिया. कित्याक हें उतर दोनिया बाप्पा तुज्या पुता वरवीं आमकां कळयलाय. आनी खरेंच तुवें आमकां विकती घेतल्यान तुज्या कश्टा मरणा पुनर्जिवनपणा वरवीं, तुज्या रोगता वरवीं तुवें आमकां विकती घेतल्यात. मोगडा जेजू, खरोच अपवित्र आत्मो जो आमचे भितर येता, अपवित्र आत्म्या वरवीं आमी फकत पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकूंक आनी दुसऱ्या आत्म्याक आमी कान दिना जावं, दुसऱ्या आत्म्याक आमी वेर दिना जावं, दुसऱ्या आत्म्याक आमी योकार दिना जावं आमच्या जिवितांत उतरा वरवीं, चिंतना वरवीं, करण्या वरवीं. दुनिया आमी तुजो आदार मागता ह्या वेळार पवित्र आत्म्या. जे खरेंच हें उतर तूं आमचे थंय उलयलाय, तें उतर आमच्या जिवितांत वावर करूंक आमी आमचे जिविताचे आनी मनाची नवसरणी करूंक पवित्र आत्म्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. कित्याक दुनिया पवित्र आत्म्या तुवें म्हटलाय म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. तो दुनिया वेळार तुका आमी उजाम आनी ह्या वरवीं तूं आमचे थंय उलयलाय तें उम्यान जावं आनी आमची नवसरणी ह्या नव्या वर्सान अदीक आनी अदीक जावं आमी तुका उलो मारता. ह्या मागण्या खातीर बाप्पा आमी तुका आर्गां वाखाणी आनी दिन वाजता. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक्यू.